हाय साडी नेसले साडी काळोख काळोबाकडे पावली आम्ही ऑलमोस्ट रेडी झाली मस्त पावडर बीन मारता खंय ती हे गायज गुड मॉर्निंग आयचो ब्लॉग न्हय हांव किचनानसून स्टार्ट करता रावात सांगता कित्याक तो सगळ्यान पयलीं हें सांगता तुमकां ह्या तव्याचेर अजिबात लक्ष दिवं नाका खूब जाणां म्हाका कमेंट करतलीं की सुप्रिया हो तवो आतां पिड्ड्यार जाल्लो आसा आनी हेल्थाक बरो ना खबर आसा म्हाका तरी पूण म्हाजी मस्ती म्हणूं शकता तुमी म्हाका ह्याच तव्याचेर ही पाव भाजी इन्स्टंट पाव भाजी करपाची आसली आतां हेच्या फाटल्यान स्टोरी सांगपाक गेल्यार न्हय म्हाका अशी रूच सुटलेली की इन्स्टंट पाव भाजी खावपाची म्हणून हांव जाणा आसलें ताका टायमूय तितलोच वयतलो बट म्हटलें आसूं न्ही 9 सुमार ब्रेकफास्ट करतात ते चेडूं खंय तरी 10 सुमार सुद्दां करपाक रेडी आसलें कारण समटायम्स अशें जाता म्हजे बरोबर की म्हाका जें खावपाचें आसता तें खावपाचेंच आसता सो ताका लागून म्हटलें टायम जाल्यार जाता ही पाव भाजी हांव करून खातलेंच बी आनी अशेंच कितेंशें जालें झटपट करपाक घेतलें थोडेशे वेजीस कमी आसले तरी पूण कांदो टमाट आसले न्हय तेतून हांव काम चलोवपी चेडूं आहा सो हांगसर इन्स्टंट पाव भाजी म्हजी रेडी आसली आनी हो तवो जो आसा न्हय तो एक्चुली पेड्ड्यार जाला पूण म्हाका हेजेरूच करपाची आसली आनी हो तवो जो आसा तो हेल्थाक बरो ना कारण आतां तो गॉन केस तवो जाल्लो आसा तरी बट आसूं म्हटलें मम्मी जर आसली न्हय जाल्यार म्हाका तापोवन खातली आसली हो तवो यूज केलो म्हणून पण आसूं न्ही म्हटलें तर हांगसर हांवें पाव यूज करूंक ना ब्रेड यूज केलो आनी ही इन्स्टंट पाव भाजी इतली टेस्टी लागता ना सुपर्ब सामकी गरमा गरम खावपाची पाव असले जाल्यार आनीकूच बरी लागता पूण हांवें हांगसर ब्रेड यूज केलें ब्रेडान काम सुद्दां जाता अशें म्हणूंक शकता तुमी सो अशे तरेन ही पाव भाजी म्हजी रेडी आसा बरी लागता रेसिपी शेअर केल्ली आसा हांवें मुद्दाम तुमी ट्राय करा म्हाज्या चॅनलाचेर ही रेसिपी आसतली सो अशे तरेन केली झटपट हांवें हांगसर 2 ब्रेड म्हटल्यार 4 ब्रेड रेडी केले आनी एकले बसले आनी खाल्ले हे कॉम्पिटिशन दिवं शकता तुमी खावपाचें म्हाका हांव एक्सपर्ट आहा खावपाक दिसलो तुका म्हाका दिसना पूण ताका हांगसून बसून न्हय भायलें सगळें दिसता म्हणजे खंयची माजरां येता खंयचो कुत्रो वयता हे सगळे गोश्टी तो हांगसून नोट करता न्हू रे ए हॅरी कोण आसा भायर कोणाक पळयता रे बसोन थंय कोण दिसता तुका ए हॅरी हॅरी कान पयात हा कान पयात ए हॅरी खंय रे पळय एसिडीन पळय तरी गे एसिडीन पळय बेगिना गे अरे आई म्हजे क्यूट बाबू तो अरे बस कान हालतात सो हे गायज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग कशी आसा सगळी तुमी आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय आमी बीन बरी आसा सो च्या पाणी म्हजी जाल्ली आसा आनी आतां मातशें अशें फ्री जालें हांव सो म्हटलें व्हिडिओ स्टार्ट करया आनी हांव आनी हॅरी जो आसा तो हांगसर बसला मे बी तुमकां ह्या व्हिडिओन फॅनाचो आवाज येतलो कारण हॅरीक आमच्या आतां कंटिन्यू फॅन जाय पडटा कारण गरमी जाता न्हय सो ताका लागून कंटिन्यू ताका आमी फॅन लायता हो पळय हांगसर बसल्या हांगसर एक फॅन आसा भितरलो फॅन चालू आसा नाल्यार न्हय गरमीन ताका वॉमीट जावपाक स्टार्ट जाता म्हणजे तिची फर जी आसा ती मोठी आसा न्हय ताका लागून आनी तेच्या भायर थंबनेल तर तुमी पळयलेच आसतले सो आतां कितें तरी स्पेशल येता स्पेशल म्हटल्यार न्हय मोटूचो बड्डे येता मोटूचो बड्डे म्हटल्यार संजूचो बड्डे येता मोगान हांव ताका मोटे म्हणटा सो ऑन कॅमेरा केन्ना मोट्या म्हणिना बट बॅक कॅमेरा हांव ताका मोठ्या म्हणटा सो आयज न्हय फाल्यां मोठ्याचो बड्डे आसा म्हटल्यार संजूचो बड्डे आसा खूब जाणांक खबर आसा की हांव ताका मोठो म्हणटा म्हणून मोठा म्हणजे एक मोगान नांव कळ्ळें न्हय सो त्या भशेन नांव न्हय मोगान नांव ताका मोठ्या म्हणटा सो फाल्यां मोठ्याचो बड्डे आसा आनी खूब एक्सायटेड आसा हांव ताच्या बड्डेक लागून हांव सगळ्यांच्याच बड्डेक खूब एक्सायटेड आसता स्पेशली मम्मीच्या संजूच्या म्हणजे म्हाज्या बड्डेक तितलें एक्सायटेड नासता पण दुसऱ्यांच्या बड्डेक हांव खूब एक्सायटेड आसता आनी भरपूर अशी गिफ्ट्स हांवें ताका लागून ऑर्डर केल्ली आसा तेतूंतली थोडी ताका खबर आसा थोडी ताका खबर ना आजून आनी तेच्या भायर आनी एक गिफ्ट हांव दितलें ताका तें म्हटल्यार न्हय गेलो हॅरी भितर गेलो तें म्हटल्यार न्हय फाल्यां आमी खंय तरी वचपाची आसा सो थंय हांव ताका तें गिफ्ट घेतलें
आनी तेका दाखोवनूच ते गिफ्ट घेतले, म्हणजे तेका लायक जावपाक जाय तेका लागून. आनी एक बड्डे आयज आमकां एटेंड करपाक जाय, 50वो बड्डे आसा सांजच्या टायमार. सो तो आमच्या वाड्यारूच आसा, सो थंय वयतली आमी. सो ती सगळी गिफ्ट्स म्हाका आतां पॅक करून दवरूंक जाय. सो पळोवया, हांव पयलीं जेवण बीन करून घेतलें, कारण आयज जेवण करपाची ड्युटी म्हाजी आसा, मम्मी करून वचोंक ना. सो जेवण बीन करतलें. नुस्तें घेवन दवरलां, म्हटल्यार काल घेवन दवरलेलें आमी कुल्ल्यांचें हुमण करूंक जाय. आनी मम्मी नॉर्मल डबो घेवन गेले आयज व्हडलेशे कांय डबे व्हरूंक ना तिणी. म्हाका म्हणपाक लागली तूं फाटल्यान कर म्हणून. आनी नुस्तें करचोय वेट करता हांव, माजरांक लागून सदां सारकें नुस्तें घेवंक जाय तेका लागून. सो पळोवया कशें कितें अपडेट दिता हांव तुमकां. आनी संजूचो बड्डे जो आसा तो सेलेब्रेट करपाचो म्हाजो आसा मायंडान थोडोसो, पूण तेका खबर ना की हांव त्या भशेन सेलेब्रेट करपाचें म्हणून. पळोवया आतां कशें कितें तें. व्हिडिओ येतलो सेलेब्रेशनाचो, सो मागीर तुमी एन्जॉय करा. तर अशा तरेन आसा. आनी गरमी जी जाता, भयंकर गरमी जाता. आमचे फॅन जे आसा मागीर ते गरा करून रात दीस चालू आसता, सामकें नॉन स्टॉप फॅन चालू आसता. सो अशे तरेन हॅरीक लागून आसतात, आनी प्लस म्हाका फॅना वचून अजिबात जायना. तर चला, तर सगळ्यांत पयलीं नुस्तें बीन काडून दवरता फ्रिजांतलें, आनी तेची तयारी करून घेता. ते आमचो नुस्तेकारूय येतलो. सद्या हांवें हांगसर न्हय जेवणाची तयारी स्टार्ट केली. सगळ्यांत पयलीं म्हटल्यार सोय मातशीशी भाजून घेवया ही पॅर. आनी कुल्ल्यांचें हुमण करपाचें आसा, तेजी सोय सद्या भाजता. आनी सोय भाजता म्हणसर सायड बाय सायड हांगसर हांवें न्हय कुल्ल्यांक मीठ बीन लावन घेतलें, आनी बरो असो कांदो बीन लावन घेतलो. सो मीठ बी बरें लागतलें कुल्ले. आनी त्या म्हणसर आमची सोय बी थंड जातली. हे पळयात, आतां मसालो घालतलें हांव भितर, आनी हळद बीन घालतलें. सो जस्ट नाव न्हय नुस्तेकारू येवन गेलो. आयज मातसो असो बेगीन येयलो तो, नाल्यार एकदां भरपूर लेट येता. तर हांवें न्हय बांगडे घेवन दवरले 2 दिसांक लागून, कारण मदीं काय ते आतां येवचे ना न्हय 2 दीस शिवराक आसता त्या टायमार. आनी घेवन फ्रिजान बीन दवरले. आतां सद्या हुमण बीन करून घेवया म्हटलें. शीत बी मम्मीन केल्लें आसा, नुस्तें फ्राय करूंक जाय आनी कुल्ल्यांचें हुमण करून घेवपाक जाय. तेची तयारी सद्या चालू आसा. सोय बीन भाजून जाली. आतां मिरसांग रेडी करपाची म्हटल्यार वांटप रेडी करून घेतलें, वांटून घेता एकदां, कारण एकदां लायट येता वयता न्हय तेका लागून मातसो प्रॉब्लम जाता. सो चला तर किचनांतलें मातशें करता सगळें, आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके, एक तर गरमी जाता किचनान भरपूर. सो चला सगळें मातशें करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. किचनांतलें ऑलमोस्ट काम जायत येयलें, आनी प्लस हुमण सुद्दां जायत येयलें. हे पळयात, एक खतखतो काडलो ना का कुल्ल्यांचें हुमण हांगसर रेडी. फकत आतां सॉल घालपाचें उरलां, तें घालता. ओली कोथमीर ना म्हाजे कडेन, नाल्यार ती घातल्यार आनीक हुमण बरें लागता. सो अशे तरेन हे पळयात, एका आतां बरो खतखतो काडलो न्हय का हुमण आमचें रेडी जातलें. सद्या हांव न्हय झेंडू बाम जाल्लें आसा हे पळयात, कारण किचनान न्हय इतली गरमी जाता की किचनान रांदून वचो सामकें. तरी पण म्हजें ऑलमोस्ट सगळें काम जाल्लें आसा. म्हटल्यार हुमणाक खतखतो येयलो न्हय का बाकीचें सगळें हांव करून घेतलें. मातशी गॅस बीन क्लीन करून घेतलें, बाकी आयदनां बीन सगळीं हांवें क्लीन करून घेतली. आनी जी गरमी जाली जेवण करता म्हणसर बाबा म्हाजें सामकें, तेका लागून न्हय केंस सामके एकदम वयर बांदले हांवें. सो रावोन वचो सामकें किचनांत. तर जालें म्हजें ऑलमोस्ट. आतां हांव फ्री जातलें मातशें वखदान किचनांतलें जालें म्हणटकीर, आनी मागीर हांव गिफ्ट बीन पॅक करून दवरतलें, कारण सांजचें आनी मागीर टायम ना. मम्मी येयली काय मागीर बाकीचीं कामां स्टार्ट जाता म्हजी, तेका लागून बाबा म्हज्या भयंकर गरमी वाडली, भयंकर. सो जालें म्हजें कुल्लें बीन करून. नुस्तें बीन फ्राय हांव अजिबात करपाचें ना आतां, कारण म्हाका नाका नुस्तें बीन फ्राय, कारण गरमी जाता त्या गरमीन जेवून वचो सामकें, तेका लागून. सो चला किचनांतलें मातशें एकदां करून घेता आनी मागीर मेळटा. केस पळय म्हजे केस. 2000 years later. गिफ्ट पॅक करूंक बसच्या पयलीं न्हय हांवें एक काण केल्लें आसा, तें काण दाखयता तुमकां आयजूच न्हय. हें सदां सारकेंच जाता म्हाजे बरोबर, आनी म्हाजेच बरोबर न्हय अशीं खुबशीं जाणां आसतलीं जे हे काण जातात आसतले. एक धाकटीशी वस्तू हांव सोदतालें, आनी ती घरभर सोदली. आनी ती सोदच्या फाटल्यान इतलें रोमाट करून दवरलें, इतलें रोमाट केलें हांवें, पूण तें रोमटान ती वस्तू जी आसा ती आजून म्हाका मेळोंक ना.
आणि ते रोमट आता पसारो जो आसा न्हय तो सारको करता म्हणसर न्हय कितको टायम वयतलो काय खबर. सोदून सोदून तकली काबार जाली म्हाजी, खंय दवरलें म्हाका कांयच खबर ना. आनी तुमकां न्हय रोमट दाखयता, तुमकां थोडेशे रोमट दाखयता, आख्खे दाखयना. आख्खे दाखयत न्हय जाल्यार आसूं सोडून गेला, थोडेशे रोमट दाखयता. तोपान तोप आयदनां बिदनां सगळीं दिवानान एक्चुली हांव सोदतालें. ती वस्तू म्हाका मम्मीन सांगलेली की दिवानान दवरले. दिवानांतले आख्खे सामान हांवें काडलें, सोडलें, बट मेळोंक ना, अजून पर्यंत मेळोंक ना. सो दाखयता तुमकां, ओके पळयात. अर्दोच पसारो दाखयता, फूल असो दाखयना. हे पळय, ती वस्तू सोदता आख्खो पसारो करून दवरलो. तोपान तोप आयदनां सगळें काडून दवरलें. हे सगळें दिवानांतलें सामान आसा जें आमी दिवानान दवरता. आनी हितून कांय ती वस्तू ना. सो दिवान मात खाली केलें हांवें त्या निमतान. तर हे आतां आसलें तशें परत पसारो जो आसा तो सिस्टमॅटिकली दवरूंक जाय म्हाका. पळोवया आतां ती वस्तू म्हाका गावता तरी खंय ती. सो अशें कोणा बरोबर जाता मातशें कमेंट करून सांगात म्हाका. मुद्दाम ह्या म्हाज्याच बरोबर जाता. हांव खंयचेंय काम न्हय बेगिना करूंक वयता, बट तें खंय ना खंय लांब हेचेर पडटातूच, खंय ना खंय टायम अर्दो वेस्ट जाता. आनी जी वस्तू हांव सोदतालें ती गावली सुद्दां, बट इतक्या लांब गावली की दिवानान ती गोश्ट नासलीच. भरपूर लांब गावली, बट फायनली गावली. तर हे जो पसारो आसा घातला न्हू हांवें, तो आतां काडून सिस्टमॅटिकली दवरता आनी तेच्या मागीर गिफ्टाचेर लक्ष मारता. सो चला हे करून घेता आनी मागीर ब्लॉग कंटिन्यू करता. तर चला आतां हांव फायनली गिफ्ट पॅक करपाक बसता. आनी एक्चुली म्हाका न्हय पेपर जाय आसले, बट पेपर काय मेळोंक ना. अशें गावले प्लास्टीक टायप गिफ्ट पेपर. पूण आसूं न्ही, काम जातलें म्हाजें. हे पळयात. सो हितूंतलो एक सिलेक्ट करता आनी गिफ्ट जें आसा न्हय तें हांव पॅक करून घेता. टायम न्हय 9 जाल्ली आसा आनी आतां हांव व्हिडिओ कंटिन्यू करता. आनी तेच बरोबर आतां आमी भायर सरली वचपाक बड्डेक. मम्मी हांगसर रेडी जाता, ऑलमोस्ट रेडी जाली. मातसो पावडर बीन मारता खंय ती. सो पावडर बीन मारता खंय ती. तर आतां आमी वयतली आनी हांव सिंपल अशें रेडी जाला, कारण एक 5 मिनटाची वाडा, 5 मिनटाची. ओके, म्हटल्यार न्हय आमच्या घरा कडसून तेंचें घर इजिली दिसता. सो व्हडलेशांनी कितें म्हटल्यार रेडी जावया. परत मागीर ते बरे कपडे घाला, मागीर बड्डे सेलेब्रेट करून येवन परत ते ड्रेस चेंज करा. आनी गरमी एक तर तेका लागून. सो टी शर्टूच घातले आनी जिन्स घातले हांवें. सो आतां वयतली आमी आनी गिफ्ट बीन आमचें रेडी आसा. हे पॅक टेन. तर अशे तरेन आनी मागीर बेगीन येवन फाल्यांची म्हाका तयारी करूंक जाय. फाल्यां आमी एका प्लेसीर वयतली. सो तेजें मातशें रेडी करूंक जाय. ही पळयात मम्मी. हाय, साडी न्हेसल्या, साडी. हाय करता तुमकां. सो चला तर आमी बड्डेक वचून येवया. ओके, पळोवया थंय शूट करचें ना चड करून, तेका लागून चला. तर चला आमी या काळोबा कडेन पावली आमी. काळोबाच कडेन तो बड्डे आसा काकाचो, 50वा. ही पळयात मम्मी कडेन गिफ्ट दिता. मम्मी घे गिफ्ट घे. सगळीं येतात पळय आमचे बरोबर. ही आनी एक ना, ही पळयात. आमी खंय वयता थंय येता पळयात. खंय वचपाक आनी आमकां चान्स ना. तर हे पळयात हांगसर काळोबा कडेन आसा. तेंचें घर लागींच आसा. चला, काकी फोन करता दिसता. तर पावली आमी.
वा बलून बीन लायला पळयात. तर पावली आम्ही. झाले झाले उठा उठा. अगो अगो रा मेन कॅमेरा माझ्याकडे आहे. झाली ना 10 झाली. आमचा आवाज ऐकत न्हू असली तशी सगळी जण परत येतली. इतलीच मम्मी ती टाईम नाही 10 झालो आणि घराकडे वयता आम्ही. तरी खांब्याचेर लायटी आसा म्हणून खूब बरें पडटा. नाल्यार ह्या सायडीन सगळो काळोख. त्या सायडीन सुद्दां खांब्याच्यो लायटी आसात. खांब्याच्यो लायटी खंय खांब्यार लायटी आसात. हांव न्ही एक तर आमच्या फाटल्यानूय आसा त्या पळयात खांबो तेजेर लायट्स. पावली आमी घरा कडेन आनी 5 मिनटाची वाट आहा. जशें की हांवें तुमकां सांगलें रोखडी पावली आमी. सो आतां वचून कपडे बीन चेंज करपाक जाय आनी माजरांक पळयता आवाज आयकून येतात ती. तर गायज चला आयचो व्हिडिओ ना हांगसरूच एंड करता भायरूच. व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्यामुळे देव बरें करून. आणि बड्डेक सुद्दां माझे व्ह्युअर्स गावले सबस्क्रायबर्स आणि सगळीं जाणां म्हाका सांगताली की तुजे व्हिडिओ पळयता आमी आमकांय बीन थोडेंशें जेवण बीन करता तें पार्सल कर. म्हणजे फोन न्हय तुजे व्हिडिओ पळोवन तोंडाक उदक सुट्टा सामकें. सो थँक्यू सो मच तुम्ही मेळोन इतलो मोग दिता म्हणून. आनी तुमी स्पेशली सांगता सुद्दां सगळीं जाणां की आमी तुजे डेली ना चुकता पळयता म्हणून. सो खरोच हो मोग न्हय खरोच गरजेचो आनी थँक्यू सो मच. असोच मोग दवरा तुमी सगळीं जाणां. आनी चला तर बाय बाय.